जे वरिष्ठ अधिकारी थंयसर कुंभकर्णाक सारखे न्हिदलेले आसा तांकां जागृत करपाचं काम तुमचं आसा आणि पारशाच्या लोकांचो तुम्ही अंत बघूंक नाका। तांकां सांगा पारशेकार जर सगळे पेटान उठले तर भगवान शिवशंकराचो कैलास पर्वत सुद्धा ही पारशेकाराच्या बाणी आणि दिवाळी करताना भरलेली आसा ही त्यांना चित्तावणी द्या। आम्ही सगळे पंचायत मेंबर जे आसो हे 40-35-12 या आमच्या पिनकोटाची ठाम असो आणि हे आमचे सगळे ग्रामस्थ सुद्धा 40-35-12 या आमच्या पिनकोटाची आजही ठाम असतात आणि ह्याचे पुढे ठाम असतले। आणि 40-35-17 येलो आणि त्यावेळा पारशे गावातले आमचे खूपशे जे भाव असले ते संभ्रमित झाले की हे काय कित्याक लागून नंबर बदललो। त्यावेळेला आम्ही गावाचे पंच मेंबर म्हणून आम्ही त्यांना भेट दिलो आणि सांगले की तुम्ही भिवपाची गरज ना। आम्ही सांगले आम्ही सखोल चौकशी करता आणि कित्याक हो नंबर बदललो हे आम्ही शोधून काढता। त्याप्रमाणे आम्ही तातडीन याचा ठराव घेतलो आणि सोमारा 3 तारखेक आम्ही सगळी पंचायत बॉडी पणजे गेली। पणजे वचून आम्ही आमचं निवेदन त्यांच्याकडे दिला आणि त्यावेळा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगला की आमचो पिनकोड तुम्ही कित्याक बदलला इतक्या वर्षाचो। तर त्यावेळेला त्यांनी सांगला आम्ही तुमचंच बदलूंक ना, आम्ही पेडणे तालुक्यात 3 गावांचे पिनकोड बदललेले असत। पारशे गावात भरपूर इतिहास होता। स्वातंत्र्य संग्रामात मोठो मोर्चा ह्या गावात निघालो, बाकीच्या गावात जाऊ ना। कदाचित आम्ही सीमेचो लागीचो गाव म्हणून मोठा मोर्चा त्यावेळा झालो। त्या बरोबरीन टेलिफोनच्या विषयात 500 लोक पणजे वचून मोर्चा काढणारो हो आमचो गाव। तर ह्या वेळार आमकां एकच फावटी आपापली व्हेइकला घेऊन, व्हेइकलांत राजकारणात करता तशी आम्ही करू शकना, आम्ही आपापले व्हेइकल घेऊन एक 4-5 लोकांचो जबाव त्या पोस्टल ऑफिसराच्या दारात आणि ताका निवेदन दिवया आणि मागणी करूया, ठोस मागणी करूया की ताबडतोब बेगीतल्या बेगीन हे परत रिवर्ट करचे, बॅक टू 403-512 हे करून घेऊया। सगळ्यांनी देव बरें करूं। तुम्ही पळयतलो तेन्ना हे जातले निश्चित जातले। सगळ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा। फक्त एका माणसाक लागून 15,000 लोक त्रासात पडले। 4 गाव 3 पंचायती त्रासात पडल्यो। 4 गाव म्हणजे पारशे गाव, आगरवाडा गाव, चोपडे गाव, चोपडे वेगळो गाव पंचायती आणि मुळशी गाव। या 4ही गावाची जनसंख्या आम्ही धरली जाल्यार 15,000 लोकांक हो त्रास। कोणा खातीर त्रास जालो? एका माणसाक पेडण्यासून दप्तर हे हाडपाक आगरवाड्या तेचे पेक्षा ताका शिवोले वचून हाडप सोंप्या लागींचा म्हणल्यार हो माणूस आपल्या कार्यालयान वयर वयता, ताका एक सांगणी करता तेंचोच। जरी सरपंचान डिटेलान सांगले एक म्हत्वाचो लक्षात दवरा, आज पिनकोड हो पॅन कार्डाचेर आसता। पॅन कार्ड हे सर्वसामान्य नागरिकांक जाय। सादो व्यवसायिक आसत जाल्यार रिटर्न्स फायल करचे पडटा, ताची बेनिफिट्स आसता। पोस्टल आणि बँकिंगा खातीर त्रास आसता, आधार कार्डाचो त्रास सांगलो, पण पॅन कार्ड ही एकच वस्तू जी बदलना। एकदा पॅन कार्ड केले की ते बदल जायना। आधार कार्ड बदलू शकता तुमचो, पोस्टल हे बदलू शकता, बँकिंग बदलू शकता, इतर डॉक्युमेंट बदलू शकता। ऑफकोर्स तेजे खातीर फावटी मारचे पडटलो, सर्वसामान्य जनतेक आमच्या गरीब नागरिकांक भरपूर भोरदर पडटलो, त्रास जातले, झेलपाटे मारचे पडटले, हे सगळे विषय आसाच। पण पॅन कार्ड बदलचे ना, तेन्ना कितें करतले? आमच्या गावाचेर तेंच्यांनी सोपून दिले का म्हणून तेंकां आमी ह्यो सुद्धा क्वेश्चन केलो। एक 10 जाणांच्या लोकां खातीर तूं आमच्या गांवांत त्रासान घातले आणि ऑलरेडी ऑलमोस्ट त्यांनी तो पिनकोड चेंज करून सुद्धा फॉर्मेलिटी करून दवरलं, त्यांनी आउट करूंक नासलो। काय सर्क्युलर तेंच्यांनी हेचे पर्यंत पावूंक नासले, त्यांनी आपल्या लेवलीचेर केल्लेले आणि आम्ही अशें जाल्या उपरांत थंय गेल्या उपरांत हे गोष्टी कळपाक लागले तेव्हा आम्ही तांकां लेटरय केल्लेले आहा आणि तेंच्यांनी जायना अशें ना, ते जावपाक शकता। ताका लागून सगळ्यांची तुमची साथ खूब ह्या हेचेर विशयाचेर गरजेची आसा। तुमी ह्या एका विशयाक साथ दिवचो आणि ह्या एका आमी फुडें सरचे। त्या ऑफिसरान म्हाका खबर ना पारशाने पेडणे आणि आगरवाड्या खंय पडटले तेंचो विशय तो। त्या ऑफिसार आसा थंयसून तेंच्यांनी ते सर्क्युलर आपूण पास करून धाडला। ते खातीर तेका आमी ऑफिसराक विचारलें तो पारशा आगरवाड्या आणि पेडणे तुका काय आसा खबर आहा? तर तो म्हणलो आमकां खबर ना, आमकां तेणी आमकां हे केलें ड्रॉईंग करून दिलो, सर्वे प्लान दिलो आणि हे आगरवाड्या हे पारशा आणि हे पेडणे उरतालो। पेडणे आगरवाड्या 6 किलोमीटर तेका ती खबर ना, तो आगरवाड्यासून पारशासून पेडणे पावतलो, पेडण्यासून आगरवाड्यासून शिवोले पावतलो। अशा खातीर तांचे मार्क्स मेळप
सुवारीचो घातला तेन्ना हांवें ताका विचारलें की बाबा की आमचो तालुको पेडणे तालुको आनी सुवारी हो बार्देस तालुको पडटा ते खातीर आमी पेडणेचो तालुको सोडून आमी बार्देस तालुक्यात वचपाचे तर तो तशें कांय जावचें ना म्हणून ते 3 महिन्यांनी कोड म्हणून आमी चेंज करतलो म्हणून हो आता 3 महिने झाले फुडल्या 3 महिन्यांनी परत अरे भवन फाल्यां जर तुमची ही आधार कार्डाचेर बघा प्रत्येकाच्या 40-35-12 नंबर म्हणजे परत सगळ्या बायले भुरग्या घाडांनी लायनीन रावाय देता पयली एक आमचा नुकसान प्रत्येक वेळार ह्या तुम्ही जातात तुम्ही आयज सगळे जमलेले आसात माचेरय बसलेले हे आसात जाणकार तेव्हा आयज कृती समिती निवडा आणि तेतूंतल्यान हो जो आमचेर प्रत्येक वेळार अन्याय जाता तेका आमी सामोरे वचया आणि जो आमचा आसा आमचो अधिकार आसा आमचो हक्क आसा तो आमी प्रत्येकान आमचो घेवपाचो प्रयत्न करूया. सांगता 5 वर्सांत सगळ्या रेग्युलायज जातालो सगळ्या सारकें जातालो म्हणजे 5 वर्सांत जे आमी त्रास काडटलो ते त्रास तुमी इमेजीन करा. फाल्यां आयज पिनकोड चेंज जालो फाल्यां जर बँकेत आधार कार्ड मागला आधार कार्डात तुका बँकवाले सांगतले आधार कार्ड पयलीं अपडेट कर. हे जे आता आधार कार्ड अपडेट करता आधार कार्ड काल मी पंचायतीन कॅम्प घेतलो कितके लोक येले आता रेग्युलायज जर खंय चेंजिंग जाता जाल्यार पेडण्या हेचेर बस स्टँडाचेर लोक कितके घेतात दिसा 12 ना 15 म्हणजे जस्ट इमेजीन करा एक नंबर बदलपाक कितको त्रास जातलो आमकां. तेज्या खातीर तुमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता हेजेर सिरियस जावपाची गरज आसा. मागीर तेजेर कितके सिरियस जालो जाल्यार कांय फरक पडचो ना. तेज्या खातीर देवेंद्र सरान Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.